देव बरो दीस दिवं तुमकां. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमेन. माकाचो 28 वर्सां वाडा वोण 9 ते 15. सातोड्याच्या पयल्या दिसा सकाळीं पुनर्जीवन जावन जेजू पयलो मारिया मागदलेनाक दिश्टी पडलो. तिचे वेले 7 देंवजार ताणें काडलोले. तिणें वचून ताचे बरोबर आसताले आनी आतां दूख करून रडटाले तांकां कळीत केलें. पूण तो जिवो आसा आनी तिका दिश्टी पडला म्हूण तांणी आयकूनय सोत मानलें ना. हाचे उपरांत ताचे भितरले 2 जाण एका गांवांत चलून वेताले. दुसरें एक रूप घेवन तो तांकां दिश्टी पडलो. तांणी येवन हेरांक सांगलें पूण हाचेंय तांणी सोत मानलें ना. शेकी 11 जाण जेवताना तांकां तो दिश्टी पडलो आनी आपूण पुनर्जीवन जाला म्हूण दोळ्यांनी देखलां ताचे पर्यंत तांणी सोत मानून घेतलें ना. देखून ताचो अविस्वास आनी काळजाची दारुणाय ताणें ताच्या तोंडार मारली आनी ताणें तांकां सांगलें, आख्ख्या संवसाराक वचात आनी सगळे रुचणेक शुभ वर्तमान परगटात. देवाचें उतर. देवाचो व्हड उपकार. नियाळ. पेद्रू आनी जोआंव अशिक्षीत आनी सादे मनीस आसले, पूण जेजून तांकां जाणा आनी काळजीरपणान भरले. हे मनीस आतां पवित्र आत्म्याच्या देण्यान भरून सगळे लोकांक अजाप करताले. ते न्हयच उलयताले, पूण तांचे वरवीं विस्मितां आनी ओचोऱ्यां जातालीं. हाका लागून जाणारांक एक प्रश्न पडलो, ह्या मनशांक आमी कितें करुया? तांचेर आंकांत आयलो. पेद्रू, जोआंव आनी जेजूचे शिस परमळटाले. लोक तांचे आयकतालो, तांची शिकवण मानून घेतालो आनी तांचो पाटलाव करतालीं. वडिलांनी शिसांक बंद करून दवरले. धमकी दिली, पूण तांचेर कांयच परिणाम जायनासलो. व्हडा नेटान ते जेजूक परगडटाले. सगलो लोक घडला ताच्या खातीर देवाक वाखाणटालो. कितलो व्हड बदल शिसांच्या जिवितान. ही देवाची येवजण आसली. देव मनशांक जाय तसो वावर करिना. ताच्यो वाटो वेगळ्यो. जेजू क्रिस्तान आपूण स्वर्गार वेचे आदीं शिसांक एक आज्ञा दिली, आख्ख्या संवसारांत वचात, सगळे रचनेक शुभ वर्तमान परगटात. ही जेजूची आज्ञा कितल्या बळान शीस परगट कोत्तात ताचेर आमी नियाळ केला. जेजून तांकां शक्तीन आनी बळान भरल्यात ताची खबर आमी केल्या. आयज जेजू आमकां जोण एकल्याक पाठयता. जेजूची खबर परगटूंक आयती जावया. आमेन.